सोबी आम्ही एकठांय जाऊया, सोबी आम्ही लागीं सरुया, दोनया देवाक वाखाणुया, आणून आमचो नाकाचोया, नारळांतूं कोळंब धरुया, जिवितांतूं जोडून दवरुया, आमकां भुरग्यांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक ह्या वेदी भोंवतणी पळोवन आमी खुशाल देवाक आयच्या दिसा खातीर आमी दिनवासुया, वाखाणुया आनी आमकां सगल्यांक उदीक ताच्या मोगान वाडूंक, ताचो मोग अणभवूंक आनी ताच्या मोगान जिवंक कृपा मागुया. हे मिसांत गिलेर्मिना आनी फ्रांसीस रोद्रिगीस हांचे पासत मागतना तांकां येदूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली कर म्हूण मागतना अनुष्का आमची भयण आपलो वाडदीस संभ्रमता, अनुष्का पासत मागुया. तशेंच रॉक आनी लुसी आपल्या काजाराची 25 वर्सां संभ्रमतात, तांकां देवाची कृपा आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी आमचे मागणें फळादीक जावंक जायते फावटी देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणींचेर आमी अपमान केला देखून मिसाची सुरवातीकूच आमच्या पातकांच्या बोगसणी मागुया. बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचे खातीर दिलोय. हो ताचो सासनीक मोग नियाळून ताच्या मोगान वाडूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. मोगळा जेजू मरोपुऱ्यान आनी खुर्सार मरोपुऱ्यान तुवें आमचो मोग केलोय. ह्या मोगाचे आमी दुसऱ्यांक वांटेली जावंक जावं. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां एक एकल्याक उदीक आनी उदीक देवा पेल्याच्या मोगान वाडूंक भरताय, कृपा दिताय, घोटाय दिताय. जायते फावटी तुजे सुचोवण्यांक आमचें मन आमी उक्तें दवरूंक ना. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोनबाळे बाप्पा, पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची औरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभ्रमता. स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो सुपूर्णायेन भोगूंक पाव म्हूण मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. दोरनदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप तेन्ना महायाज्ञीक आनी ताजे सांगाती म्हणजे सादुकीचे पक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन भरले आनी दोरनदूतांक धरून एके भौशीक बोणकुणीन घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकुणीचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हटलें, वचात
आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगली खबर कळयात. तांकां सांगलेले प्रमाणे दीस उजवाडच्या आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकूंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी दोन सोबेची म्हणजे इस्रायल पोरजेचे वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोन दुतांक बोणकोणींतले खाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणीन पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून पोत्तून येवन ताणें सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलुली मेळ्ळ्या आनी फारेदार दाराशी फारो करून आसले, पूण ती उगडटच भितर आमकां कोणूच मेळोंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकोणीन घातले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. पोत्तून म्हणुया. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्याक भोगतलो संतोश. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयता. एका ताळ्यान सगळीं ताजें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटेल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमी कदींच पडची ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताजे सेवकां भोंवतणी वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखूंक दवरता. ताकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचे गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पराक जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय चोय. सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय चोय. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें सर्वेस्पराचो मोग केलो. सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय चोय. सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय, सर्वेस्पराचोय चोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून निकोदेमाक पळय देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावर दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुत्वां नश्टी आसली. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपली कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना.
पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कोडून येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एका फिरगोजेंत खंय बायबल स्टडी ग्रूप आसलो, पवित्र पुस्तकाचें शिकोवण करतलो जोमो. आनी हे जोम्यांत खंय रेबेका म्हूण एक चेडूं आसलें, दाणगे चेडूं. बरें ना जालें, दोतोरान सांगलें ताका कॅन्सर जाला आनी 4th स्टेज, निमाणी स्टेज. थोडोसो तेंप उरतलें चेडूं. हे जोम्यांतलीं खंय सगलीं मागूंक लागलीं ताचे बसत, हे भुरग्याक, हे दाणगे चेडवाक सांबाळ, देवान राखचें. ताणें फाव तितली वैजकी मजत घेतली, पूण ताका फळ मेळना अशें दिसतालें. दोतोरांनी सांगलें खंय आमचे लागीं जाता तितलें आमी केलां आनी कांय करूंक जायना. हे भुरगें खंय एका दिसाक ह्या बायबल स्टडी जोम्यांत आयलें आनी ती हेर जोम्यांतली ताका पळोवन अजाप जाली. रेबेकान खंय तांकां उलोवन सांगलें, पळयात आज देवान म्हाका हांगा हाडला आनी हांव जिवें आसा जाल्यार तुमचे खातीर. तुमी सगल्यांनी न्हयच म्हजे पासून मागले, तुमचे मॅसेजीस म्हज्या मोबायलाचेर, तुमचे फोन कॉल्स, तुमचो हुस्को, तुमची मागणी म्हाका भलायकी पोत्तून दिली. पयले क्रिस्तांवां भाव भयणीनो पिडापीड भोगतालीं, आपोसलांक धरून बोणकोणीन घालताले. आयज आयकलां आमी बोणकोणीचीं दारां उक्तीं जावन पयले आपोसल जेजूचे दोमदूत पोत्तून देव मंदिरांत शिकोवंक लागताले. आनी तांकां बोणकोणीन घालता तितलेय पावटी धाकटुलो जोमो तो ह्या दोमदूतां पासत मागतालो, तांचे पासत प्रार्थना करतालो. आनी ही तांची प्रार्थना आपोसलांक बोड दिताली. खोश सोंसूंक देवाचें उतर भियेनासतना पोरगुटून सगळें जेजू खातीर सोंसून मारतीनपण पुऱ्या पवित्र सभेची मागणी आमी सगळीं एकठांय जावन मागता तेन्ना ताका ताकत आसा, बळ आसा. देखून जेजू म्हणटालो जुंय दोग उरता एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाली, तुवें हांव आसा आनी तुमी मागतात तें बाप दितलो. ही खात्री पयले क्रिस्तांवां मदें दिश्टी पडटाली. ती न्हयच फकत एका मनाची, एका काळजाची जावन घरांत एकठांय जावन मागणी करतालीं, पूण जेन्ना पवित्र सभेचेर आपोसलांचेर पिडापीड येतालो तेन्ना एकठांय जावन एका काळजान मागतालीं तांचे खातीर आनी तांकां सुटका मेळटाली, अजाप मिलाग्री जाताली. पयले क्रिस्तांवांचें बळ बाबा म्हणिनो आयजूय आमकां पवित्र सभेक जाय. जायते तरेचीं मोडां पवित्र सभेचेर उप्रासतात. ते मोडांचेर जैत व्हरूंक बाबा म्हणिनो आमचो एकल्याचो आनी आख्खे पवित्र सभेच्या मागण्यांचो तेंको आनी बळ जाय. दुसरी चिंता आयज शुभ वर्तमान बाबा म्हणिनो संक्षेप आख्खे पवित्र पुस्तकाचो. फॉर गॉड so loved the world that he gave his only son, not to condemn the world, but through him that world may be saved. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं. John 3:16.
आनी भाव भयणीनो 7 phrases आसात 7 for God, the great God, creator of the universe. Abba, Father, Doni, Dev. For God so loved the world. The purpose of God is to love every one of us. To love the entire cosmos, Akot Sansar. Devan Sorpodvidar Bapan संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो म्हणजे द ग्रेट सॅक्रिफायस आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कित्याक दिलो? संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोन मारूंक न्हय, नॉट टू कंडेम, पूण संवसाराचें तारण जावन आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावन. भाव भयणीनो, हो संक्षेप, द ग्रेट प्रॉमीस इज salvation of everyone. The great condition is that we should not be condemned. एकलो तरी इबाडलेलो बापाक नाका, पूण आपल्या पुता उदेशी सगळीं मनशां आपले वेगीन परतून येवन ताणें इतलो संवसाराचो मोग केला आनी करीत आसा. देखून बाबा भयणीनो, आमच्या एक एकल्याचे काळजांत ही उर्बा आसूंक जाय. देवान संवसाराचो मोग केला म्हळ्यार कितें? एक एकल्याचो केला. फॉर इच इंडिविज्युअल, एक एकल्याचो. आनी एक एकल्याचो मोग जे भाशेन एक आवय कितलीं भुरगीं आसूं सगळ्यांचो मोग करता. आदले काळार जायतीं भुरगीं आसतालीं, फॅमिलीज पळय, लार्ज फॅमिलीज, 4, 5, 6, 7, आनी आवय सगळ्यांचो मोग करता. इंडिविज्युअल एके भाशेन हो देव आमचो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणजे इट इज नॉट एबस्ट्रॅक्ट, एक एकल्याचो. हांवें म्हणूंक जाय, देवान म्हजो इतलो मोग केला आनी करीत आसा की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिला, म्हजे खातीर दिला. कास्तीचें फॉर्मोन न्हय, पूण आपल्या पुता उद्देशी म्हजें तारण जावन. आनी हें तारण बाबा भयणीनो दर एक मिसांत आमी समरमता. जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता. हें ताचें जेवण आमकां सासणीक जिविताची खात्री. हेच खात्रेन आमी जियोंक हे मिसांत कृपा मागुया. सर्वेस्वरा देवा, भेटून वेळार आमी हें गायन गावया. C30 पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकाको भयणी भावांनी आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोळी कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता.
हे भोव पवित्र देणे घेण्या वरवीं तूं आमकां तुजे एकाच अगणित देव सैमान वाडो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुजे खरे भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारांच्या शास्त्राचे देवा सर्व काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तुदा बजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन नासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास नवे आनी सासणी करचें रगत. पातक्यांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुजे कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विश्रायलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा सगळे ह्या निकी वर्गां बरोबर तुका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेळ्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची कापूत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुवें पोरजोरीत मुखामाल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. कोर मारिये देवाचे माई सांगाती
Begendaron dottani sorkadi tikaman walihat sulle bokta udregon sasnicha sukanam ka vatari. Tunche sangata tuji mohima gaun kam ka fabagor Jesu Krista tuje buta warbi. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्मेच्या एक कोणान सरपद वेदार बाप्पा सर्वंदून आणि वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आमचेर कास्तीचे फॉर्मळ मारूंक न्हय पूण ताचे पुता उदेशी आमचें थारोवण जावं. दिसा दिसपट्टी मिसा बेटींत जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन सासनीक जिविताची खात्री आमी घेता. भक्तीपणी ह्या जेवणांत वांटो घेवन देवाचो सासनीक मोग दिसान दीस अनुभवूंक आमकां कृपा दी म्हणून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकायो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. तुजी अग्रज भोवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पडूचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. अस्तो देवाचो पूत आमचो सुरवंडार बापान धाडिल्ली देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत वांटो घेवन सासनीक जिविताची खात्री आपणायतली आमी सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका पावलां पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जुई प्रिती मोग वस्ता आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D40 570 D47 पेज 75. Aroda
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमची सोडवून समोरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखोवन सोरो भेटयली आनी तुवें परतून आमकां 3 देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका दिन भासता आनी आमच्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमती पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, 29 तारखेर 29 आमचो व्हडलो कार्यक्रम कोर कांतार. ह्या खातीर जायत्यो मिटिंगो जायतो वावर चालू आसा. आमची सगळ्यांक तुमकां विनंती, तुमी हाजीर जावंक पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर ह्या वावराक जायत्यांनी खान मारला. तुमी तुमचो तेंको दिवचो, जावं ते तिकीट काडून जावं ते तुमचें हाजीरपणान हो वावर फुडें वचूं. 23 तारखेर म्हणजे आयतारा दिसाक आमचे ऑक्झिलियम सिस्टर्स ऑक्झिलियम फान फेथ घडोवन हाडटात. एक इस्कॉल आसा गुजराताक, थंय तांकां आमचो आदार जाय म्हणून ही आमची भाव सिस्टरी फुडें चल्ल्यात. पास्ट पीपल एसोसिएशना सांगतात हो तेंको इस्कॉलाक दिवपाक आमी ह्या तांचे कार्यावळींत वांटो घेवया. सकाळीं 9 ते सांजे 9 पर्यंत ही कार्यावळ आसतली. आमी म्युजीक पीच ही हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा. सातवीर मायाचे कॉन्सर्ट पीच, ज्या कोणाक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजोवची गायन करची आवड आसा तांणी आपली नांवां दिवची आनी त्या दिसा कार्यावळींत वांटो घेवचो. शेल्टन ह्या कार्यावळीची जबाबदारी चलयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. नोमान नोमान मारिये शेवटाक गायन गावया. T30 पान 219 T37 पेज 219. विश्वासा